युनायटेड यूथ क्लब ह्या वर्सा 26 तांची दहीहंडी ऑल गोवा दहीहंडी कॉम्पिटिशन मनयता आणि ह्या फावटी फर्स्ट टायम इतली वर्सां आमी पळयला पण ह्या फावटी फर्स्ट टायम खारेबान बॉयजांनी पयल्याच एटेम्प्टार दहीहंडी फोडली आणि आमचो पुत्र बेटिंग केला आम्ही समजू शकत पूण कॉंग्रॅच्युलेशन्स ऑर्गनायझिंग टीम आणि सगळे विनर्स जे जिंकला तांकां थँक्यू. देसाई युनायटेड यूथ क्लबाचो प्रेसिडेंट आज जवळ जवळ 26 वर्स जाली ही हो क्लब चलयता. ह्या क्लबाक ल्हानाचो ल्हान त्रास काडून आमी खूब वयर पावण्याचे पाविल्ले आसा. हो क्लब आज आमी इतले मुखार पावलात. ह्या क्लबाचे आमी तरेतरे कार्यक्रम लोकां आमचे कल्चर हिंदूचे हे दाखयतात. हे बाल गोपाळ आज कितें करतालो कृष्णाचो अवतार कितें कृष्ण कितें कितें अवतार दाखयल्लो आसा आनी लोकां हर वर्सा आमी दाखयतात. लोक हांगा अखंड अख्खे गोंयचे आमची हो प्रोग्राम पळोवन म्हाका दिसता गोंया आमी फर्स्ट गांव म्हणून आतां जायते लोक करतात जायते करून दहीहंडा पूण आमची दहीहंडा सारको दहीहंडा जावपाक कठीण म्हाका दिसता. पूण आमी बरी लोकां हे दाखयतात प्रोग्राम दाखयतात बरी लोकांचे सहकार्य बरें मेळटा आनी आमकां 4-5 अशे ग्रूप येतात तरेतरेचे आनी त्या ग्रुपाक ह्या खूब 7 आयली खंय सेक्रेटरी सांगता म्हणजे आमी ह्या वर्सा जुगनू बॉयज ऑफ खारेबान हे जिखिल्ले आसा आनी ते अशे उमेदीन खूब येता. फर्स्ट टायम तर एक रिकॉर्ड ब्रेक केल्लो आसा आमी. 50 वर्सां णवाक दहीहंडा कोणी एक टायम फोडला ह्या वर्सा फोडला. हे आमकां मोठे भाग्य आनी देवान आमकां खूब साथ दिला कृष्णान की आमकां पावस नासतना खूब आमची बरी कार्यक्रम केला. देव बरें करूं. युनायटेड यूथ जिंदाबाद. युनायटेड यूथ क्लबाच्या वतीन मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा.